सर्वणातल्या कारापूरच्या गावकारांनी फातोडेचा आमदार विजय सरदेसाय यांची भेट घेऊन फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात आपले प्रश्न उपरासचे अशी मागणी केली। फाटल्या 150 दिसाच्यान गावाची राखण करपा खातीर झगडत आसात। 17,000 लोक येवपी प्रकल्पाक तांचो ठाम विरोध आसा। गाव जमीन आणि लोकशाय वाचोवपाचो होच तांचो लढो। मजगती आमचे सरकार आयल्यार दुसऱ्या घरांच्या प्रभावापासून गोंयाक वाटावपा खातीर आमी वावुरतले अशें विजय सरदेसायान सांगलें। 1 सप्टेंबर आमचो 150 दीस जाता आनी त्या टायमार असेंब्ली सेशन चालू आसा। सो आमी ऑनरेबल एमएलए विजय सरदेसाय हांकां मेळपाक स्पेशली येयले बिकॉज तेंच्यांनी आमचो जो इश्यू आसा तो असेंब्ली सेशनान त्यांनी प्रश्न विचारून सरकाराक जाप विचारून जो की कॉमन जनतेक सामान्य लोकांक 150 दीस कित्याक रस्त्यार बसचें पडटा म्हणटा की 17,000 पॉप्युलेशन थंयसर येतले जेन्ना फूल फ्लेज प्रोजेक्ट जातलो तेन्ना आणि आमचे गांवचे पॉप्युलेशन 7.5 एप्रोक्सिमेटली आसा 7,500। स्पेक्युलेशन टॅक्स अँड विकंट होम टॅक्स आमचो जर फाल्यां सरकार येता जाल्यार आमी स्पेक्युलेशन अँड वेकंट होम टॅक्स म्हणटा तो लागू करतात, जे करून कोणाक सेकंडूच नाका जातलें, बांदपाकूय नाका जातलें आनी सरकाराक भरमसाट फायदो जातलो टॅक्सांनी। सो रेव्हेन्यू इन्क्रीज विल बी सो हाय कि people will say that we don't want it at all.